प्रोग्रामाच्या बाबतीत सांगा. हो प्रोग्राम पणजी भाजपा महिला मोर्चान आयोजित केला आणि तुम्ही पयला न्यूट्रिशन अवेरनसाक लागून की आयज सगळे बायलांक लागून चड करून बायलांचे खातीर कित्याक बायलां सद्दांच आपले विसरून घेता हेल्थाचे बद्दल. तर आमी आमचे मानेस्त गेस्ट असले आयज डॉक्टर वर्षा नायक आणि वंदना. ताणी खूब म्हायती दिल्या आनी म्हाका दिसता सगळी कोण आयिल्लो तो लोक ती खूब खुश जाल्ली. खूब जाणांनी आपले प्रश्नूय तांच्या मुखार दवरले आनी हांव बाबूश मनसोरात सराकूय देव बरें म्हणटा कित्याक तेणें आमकां सद्दांच तेंको दिला आनी हें फुडें तसोच म्हाका आश्वासन आसा. आज आमचो अवेरनेस न्यूट्रिशन टॉक आसलो आनी आमकां डॉक्टर वंदना काकोडकर आनी वर्षा नायक हेंच्यांनी आमकां बरो एक बायलां खातीर एक बरो टॉक दिल्लो आसा. हांव तेंचे आभार मानता. तशेंच आमचे पणजेचे आमदार बाबू सर हांच्यांनी हो आमकां ऑर्गनायज केला, हे केले आमकां हेल्प केली भरपूर आनी अशेंच आमकां बाबू सर दिता हो आमकां एक बरो महिला मोर्चा प्लॅटफॉर्म बाबू सरान दिला म्हणून आमी आयज हे इव्हेंट अशें करूंक पावली. हांव बाबू सराक धन्यवाद म्हणटा. तशेंच हांव आमचे दोनूय गेस्ट वंदना डॉक्टर वंदना आनी डॉक्टर वर्षा तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. आनी हांव तुम्ही कोण प्रेसिडेंट आहे मंडळाचे? हांव महिला मोर्चाची प्रेसिडेंट कॉपरेटर.